नंबर 7 आम्ही म्हणटा सारी आणि मुगळी म्हूण 2 4 सो आमकां ते सातवे नंबर एक्चुअली ते सारी संख्या न्ही मुगळी संख्या पूण जुदेवांक आनी तशेंच ह्या पंचग्रंथांत त्यो सरको संख्यो सारी संख्यो म्हळ्यार एक परफेक्ट नंबर. ओके ओके. हातूंत जुदेवांच्या चिंतपा प्रकार 3 आनी 4 कुडसून ते 7 जाता. कुनी जाल्ल्या वेळार एक मर्डर आता कुनी दुसऱ्या कारणांक जावंक पुरो एकल्यान खुनी करूंक चिंतू ना पूण ती खुनी जाली. आता चिंतया एकलो केल्सी केस कातरताना चुकोन ताची कातर अंगात नळयेक लागली आनी तो मेलो म्हण चिंतया. ताणें जाय म्हणून मारलें न्ही पूण तो मनीस मेलो. आता जुदेवांच्या नियमशास्त्रा प्रकार खुनी केल्ल्याक ताका शिक्षा ताचे मरणानंतर ताका जिवशीत मारूंक ताणें मराचें देखून ताका एक दावोंक अवकाश हो पोरण्या सोल्ल्यांत देवाची वळख एका रितीर पळोवंक मेळटा. नव्या सोल्ल्यांत देवाची वळख अनेकात रितीर पळोवंक मेळटा. 20व्या अध्यायांत आमकां दुस्मान आयकना जाल्यार ताचे विरुद्ध झूज केल्यार वडना म्हणलें एक चिंतप आमकां पळोवंक मेळटा हांगासर. दुस्मानांची शहरां म्हणून आमकां पळोवंक मेळटा हांगा. पूण जेजू काल म्हणटा म्हळ्यार दुस्माना पासो ती तुमी मागा अशें म्हणून हांगासर पोरण्या सोल्ल्यांत दुस्माना विरोध झुजल्यार व्हडनी अशें म्हणून आनी देवाचो पूत मनीसायन आयिल्ल्या वेळार दुस्माना बक्षिया तांच्या पासो तूं मागा अशें म्हणून आमकां पळोवंक मेळटा. एका पोल्यार मारल्यार आनी एक पोलो दाखय अशें पळोवंक मेळटा. तशें म्हणटा आसतना पोरण्या सोल्ल्याचो देव एक नव्या सोल्ल्याचो देव विंगडतगी एकच देव. समट आणि सावाला मोगाच्यानो समर्थ आणि सावाला कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांकी स्वागत. पवित्र पुस्तकांत पयलेंचे 5 पुस्तक हाका टोरा म्हणटात. देवान मोइजे मुखांत्र दिल्ले हे पुस्तक म्हणून जुदेवांची पातयेणी आनी हांतले सुरवेचे 4 पुस्तक आमी येदोळूस संवादा मुखांतर ह्या पुस्तका विशयांत जाणवाय जोडल्या. मानात दोतोर अँटनी जॉर्ज पिंटो हांणी आमकां गणान ग्रंथ लेवी शास्त्र ह्या दोनी पुस्तकांचेर भोव अपुर्बायेची समजोणी आमकां दिल्या. आज आमी द्वितीय पुस्तक ह्या पुस्तकाची जाणवाय जोडूंक वेता. ताच्या आदी मानादीक दोतोर अँटनी जॉर्ज पिंटो हांची मोटवेन परिचय तुमच्या मुखार दवरता. हांवें तांचे परिचय येदोळ तुमकां दिल्या म्हूण चिंतले पूण ती दिवनात. ती देखून आज तुमच्या मुखार तांची मोटवी परिचय दवरता. मानादीक दोतोर अँटनी जॉर्ज पिंटो गांवान नारावी फिरगजीचे ते 1990 इसवेंत तांकां याजाकी दिक्षा लाभलेली आनी त्या उपरांत 2 वर्सां सहायक विगार जावन मंगळूरच्या कॅथेड्रल फिरगजींत तांणी सेवा दिली आनी त्या उपरांत बिदर मिसावांत 1 वर्स सांतपूर आनी 1 वर्स बाल्की मिसाव ठाण्यांनी तांणी सेवा दिल्या उपरांत राणीपुरा फिरगजींत 1 वर्स आडळतेदार जावन तांणी थंयसर वावर केलो आनी त्या उपरांत ते रोमाक गेले. बिब्लिकूम संस्थांत तांणी 4 वर्सां थंयसर पवित्र पुस्तकाचेर अध्ययन केलें आनी फाटीं आयल्या उपरांत तांणी 2008 इसवेतावन 2013 इसवे पर्यंत आमच्या जेप्पूच्या सेमिनारींत तांणी याजक जातल्यांक तरबेती दिली आनी उपरांत 2013 तावन 2018 इसवे पर्यंत दोतोर सनद तांणी आपणायली पवित्र पुस्तकाचेर आनी थंय तावन प्रस्तुत पर्यंत आज पर्यंत ते जेप्पू सेमिनारींत पवित्र पुस्तकाचे शिकवण ह्या जातल्या सेमिनारिस्टांक दिते आसात. तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव मानादीक दोतोर जॉर्ज अँटनी पिंटो हांकां स्वागत करता. देव बरें करूं.
तुमची परिचय दोलतो दिल्ली म्हणून चिंतिल्ले हांवें बक्षीचे तुम्ही म्हाका इल्ले पाठी मुखार जाले पळय. आज फादर तुमच्या लागी आमी या द्वितीनियम पुस्तकाचेर संदर्शन आमी चलयता संवाद आमच्या प्रेक्षकांक आनी पळयतल्यांक आमच्या भावार्थी लोकांक खंडी जावनय तुमची जाणवाई उपकार पडटली. आनी पयल्यान पयलें तुमच्या लागी आमी विचारचे सवाल या द्वितीनियम पुस्तकांत द्वितीनियम पुस्तक बरयलें कोणे म्हणून कित्याक म्हळ्यार आंतू अध्याय 2 वळू 1 तावन 2 पर्यंत वाचताना कोण अरण्याची वाट चल्ला ताणेंत स्वतः हे पुस्तक बरयलां म्हणल्यार बरी दिसता. हांवें जाल्यार वाचचें जाल्यार 2 वाक्य सुरविली. द्वितीनियम पुस्तक अध्याय 2 वाक्य वळू 1 तावन 2 पर्यंत. सर्वेस्परान आमकां फर्मायिल्ले प्रमाणे आमी गोवन तांबड्या दर्याच्या वाटेन अरण्यांत गेल्या. आमी जायते दीस सेईराच्या दोंगराळ प्रदेशांत भोंवल्या. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका म्हळ्यार हे पळयतना कितें बघताय म्हळ्यार हे पुस्तक बरयल्लो मनीस देवान ताका शीद सांगलें आनी ताणेंत हें बरयलां म्हणलें बरी बघता. हें कोणें बरयलें पुस्तक? वय हें सवाल कोणें बरयल्लें म्हणून सवाल ती उतरां वाचता आसतना आमकां खंडीत कळटा की ती मोइझेनच बरयल्ली म्हणून. ओके. संप्रदाया प्रकारी सक्कडी जुदेव आनी तशेंच सुरविल्ल्या शतमानाचे शेकड्याचे क्रिस्तांवी सक्कड हेंच पातेवन आसले ते मोइझेनच बरयल्ले हे 5 बूक. आनी ह्या 5व्या बुकांत तो सादारण एक 4 व्हडल्यो शिकवण्यो दिता आनी उपरांत ह्या बुकाच्या आखरेक तो मरण पावता. ओके. अशें थोरा हेब्रेव भाशेंत म्हणजे धर्मशास्त्र वा नियमशास्त्र वा ग्रीक भाशेंत पेंटाटेउक म्हणटा आमी म्हळ्यार 5 बूक म्हणून. ओके. हें ह्या मोइझेच्या मरणा संगी आखेर जाता. देखून आमी देवाच्या उतराचें अध्ययन करता आसतना हांगासर 2 रितीन वाचपां आमकां बरपां पळोवंक जातात. एक आमी म्हणटा वर्ल्ड ऑफ द टेक्स्ट म्हळ्यार आतां उत्पत्ती तावन रसने तावन ताचे उपरांत निर्गमन आनी अरण्यान पैन आनी बसयल्ल्या गांवांक पैन अशें तें वर्ल्ड ऑफ द टेक्स्ट म्हळ्यार ती गणितां कशीं जाली तशें विवरूनचें ही लेखनां. दुसरें द रियल वर्ल्ड म्हणटा आमी. रियल वर्ल्ड म्हळ्यार त्या काळा विशांत ही बरपां बरयलीं जाल्यार त्या काळार ती बरयली न्ही. दाखल्याक आतां देवान संवसार रचताना थंय एकलो पयस्तान बसोन बरो नासलो म्हूण अर्थ न्ही. तें मस्त तेंपा उपरांत रचनेच्या विशांत नियाळ करून भावार्थाच्या दृश्टेन तो विवर आमकां दिला. तशेंच द्वितीनियम हें पुस्तक मोइझेन बरयल्ली म्हूण पातयेणी आसा जाल्यार ताचो विमर्श करता आसतना हो बूक पयल्यान पयलें ह्या 5 बुकांचो वांटो जावन नातुल्लो म्हणलें कळोन आयलां. हो बूक कित्याक म्हळ्यार तांकां बुका लेखान विंगड करचें आनी तें सांगाता घालचें काम सदाण इस्रायल परजा बाबिलोनाच्या बंदडीक गेल्लो वेळ आनी ताच्या उपरांतलो वेळ म्हणून आतां तें सदाण स्पश्ट जालां म्हणयत. बाबिलोनाच्या बंदडीक गेल्लो वेळ सदाण एक जेजू येवच्या 587 आनी 7 इसवी 587 BC त्या वेळार आनी 50 वर्सां ते बाबिलोनांत आसले. मागीर बाबिलोनकारांक पर्सियाच्या रायान सायरस म्हणल्यान चलवयलें आनी ताचे उपरांत इस्रायल प्रजेक ताणें फाटीं वचोंक परवानगी दिली. पूण ह्या 50 वर्सांच्या बंदडे वेळार इस्रायल परजा आपणाच्याच चरित्र विशांत विमर्श करून चिंतूंक आनी तें इल्लेशें बरपारी बीन बरें करून एक विस्तार रितीन तें आमी म्हणटात ऑर्डरांत घालचें म्हणटात तशें करूंक तांकां अवकाश आनी वेळ मेळ्ळो. आनी ह्या वेळार हे द्वितीनियम बुकाक एक गांज तांकां मेळ्ळो. द्वितीनियम बूक कित्याक आयलो म्हणटा एक गांज तांकां मेळ्ळो. तो गांज आमकां रायांच्या 2ऱ्या बुकांत अध्याय 20 आनी 3 हांगासर तो गांज आमकां मेळटा. त्या वेळार आमकां कळटा तो कोणें बरयलो जावयेत म्हणून. आतां रायांच्या 2ऱ्या बुकांत थंय एकलो जोसिया म्हणलो एक राय
तो सावथांत म्हणजे दक्षिणांत जेरुसलेम आनी जुदेयांत तो राय जावन आसलो उत्तराचें राज्य येदोळ तो आसिरिया रायाच्या हाताखाल गेल्लें 8व्या शतमानांत आतां हांगासर तो राय कितें करता म्हाका देवाळ नवीकरण करीचें म्हणून ताका एक आशा उपजाता देखून तो याजकाक हिल्किया म्हळ्यार याजकाक तो तें सगळें मुखेलपण घेवंक तो सांगता आनी हें काम करता आसतना देवाळांत एक बूक तांकां मेळटा पवित्र बूक तो बूक ते रायाक व्हरून दितात आनी द्वितीय नियमाचो सादारण पयलो वांटो तो बूक जावन आसलो म्हणून एक कितें कळोन येता ताचें विश्लेशण करता आसतना तो बूक कितें जावन आसलो तो बूक प्रमुख जावन नियमा कायदे हाच्या विशयांत हाका तांणी वस्तू दिवन बरयल्लो तो बूक आनी जोसिया राय कितें करता हो बूक ताका मान करता ताका ताचो मान भेटयता आनी सगळ्या राष्ट्रांत तो त्या नियमा प्रकार लोकांनी जियेचे सगळ्यांनी जेरुसलेम टेंपलाक येजे कायदे पाळिजे म्हूण तो इल्लेशें स्ट्रिक्ट कानुना देवाचे उपादेश हाडटा आतां हें द्वितीय नियम बुकाचें पयलें उगम म्हणयत तें सादारण जोसिया राय आसलो केदळा सादारण जेजू येवच्या 640 वर्सां पयलें 640 वर्सां पयलें ताच्या उपरांत ती चरित्र मुखार घेवन बाबिलोनाच्या बंदडीक गेली आनी ह्या वेळार द्वितीय नियम बुकाचें आनी इल्लेशें एक्सटेन्शन म्हणटा एक्सपान्शन ताका इल्लें विस्तारण जाता हांवें आदले फावटी तुमच्या कडेन उलयतना सांगलें ह्या 5 बुकांनी आमकां 2 प्रमुख पंगड बरे करून दिसतात एक याजकी पंगड आनी एक पंगड याजक न्हय आसलो पंगड तो जावन आसा हो द्वितीय नियमाचो पंगड हो एक लायिकांचो पंगड म्हणयत आतां याजक जेरुसलेमा विशांत ताचे साक्रिफीस आराधन ह्या दिशेन चिंतले जाल्यार द्वितीय नियमाचे नियमशास्त्राच्या दृश्टेन आपलो बाबात आनी आपली चरित्रां पळयतात आतां तांचे मदें मस्त कितें म्हणटात खच्चाट चलतालें कोण उंच घे म्हणून आखेरीक याजकच जिखले पूण याजकांनी जिखल्यार पर्शियाच्या रायाक तांणी एक आपूण सांगता आसा म्हणून तांणी एक कोट तांचो दाखयचा आसलो देखून तांकां राजी जाली राजी जाल्ल्यान तांणी कितें केलें ह्या द्वितीय नियमाक ह्या आदल्या बुकाक एक नवें रूप दिवन तो उरिल्ल्या बरपांत हांव विंगड केलो आनी ह्या उत्पत्ती निर्गमन लेवीशास्त्र आनी गणना पुस्तकाक तो मेळयलो आनी ह्या बुकांत प्रमुख व्यक्ती जावन आसा मोइजे आनी ताची शिकवण आनी ताचें मोल आतां हो कोणें बरयलो जावं येता म्हणून आतां तो याजकांनी बरयलो जाल्यार याजकांच्या मदें तांच्याच पंगडांत एक विभाजन जाल्लें तातूंत आमकां कितें कळटा की म्हळ्यार केदळा साल्माव रायाच्या 2 पुतां मदें हें राष्ट्र विंगड जालें उत्तरांत जेरोबोआ म्हणून आनी दक्षिणांत रेहोबोआ म्हणून आतां जेरोबोआन कितें केलें थंयच्या लोकांनी जेरुसलेमाक आराधन करूंक वचूं नजो म्हणून ताणें उत्तरांतूच ताणें थंय देवाच्या आराधनाक जागे निर्मिले हांगा कितें बेथेल आनी गिलगाल असल्या जाग्यांनी आनी लोक पुरा थंय वचूंक सुरू जालो ताणें त्या याजकांकी ताणें भायर घाले ते जावन आसात हे लेवीत आतां जाकोबाच्या 12 पुतां पैकी लेवी एकलो लेवीतान येवचो आरोन याजक आतां ह्या लेवीच्या सक्कड पिळगेक याजकाचें काम आसलें तांकां ताणें भायर घालें आनी ताचेच याजक ताणें थंय नेमले आतां लेवीकारांक तांकां तेणें देवान जागोय नाका म्हणलो हेणें दुसरें कांय तांची जिणी विचारूंक कांय ना ते एक रेव्होल्युशनरी म्हणजे क्रांतिकारी पंगड जाले तांणी सांगाता मेळोवन देवाचें एक नियम आनी देवाचे कायदे ताका चड देवाचें नांव देवाचे कायदे आनी आमी आराधनाक कायद्या रुपान मुखार वचोचे उपादेशांक चड गमान दिचे म्हूण
तांचो एक विंगड पंगड जालो. असिरिया रायलो उत्तराचे राष्ट्र ताणें स्वाधीन केले. हे पुरा चढाव तो धांवन हाका गेले दक्षिणाक गेले. ओके. आनी थंयसरी तांणी तांचो पंगड उरल्यांक सांगाता मेळोन बांदलो. देखून हांवें म्हणयत हे द्वितीनियमाचो नीज बरोवंक सुरू केल्ले कायद्याच्या दृश्टेन आनी देवाचें नांव व्हरचुच्या दृश्टेन हे लेवीतांनी. ओके. लेवीत आनी आरोन तांच्या पंगडामध्ये एक विभाजन जाल्लें आनी ह्या लेवीतांक स्थानमान गेलें. आतां तांणी कितें करचें? तांणी लोकांक तांची वळख दिजे जाल्यार तांणी एक देवाच्या आराधनाचो एक दुसरोच वांटो विंच जाय पडलो आनी हो वांटो जावन आसा ह्या द्वितीनियमाचो वांटो. अखेरीक ताका ह्या द्वितीनियम बुकाक बाबिलोनाच्या बंदडे उपरांत तांणी मोइजेची आंकड्याची शिकवण आनी पुरा मेळयली आनी ताच्या उपरांत ताच्या मरणाचे घडीती ताका मेळोवन हो एक विंगड बूक केलो. देखून आमी इतलें सांगयत लेवीतांनी म्हणटात याजकी कुळयेच्यानीच पूण तांचे ते विंगड पंगड जावन हें सुरू केल्लें काम अखेरीक लेवीत आनी उरले लायक ते पुरा मेळोवन तांचो पाठिंबो आसलो देखून हो एक विशेष बूक जावन निर्मीत जालो. राजेर तो सकड 5 बुकांक सांगाता हाडलो राजेर. देखून आमकां आज ह्या द्वितीनियम बुकांत मस्त संगती रेपिटिशन म्हूण मेळटात. त्यो मस्त कितें म्हणटात परत परत सांगला तेंच कानून आनी परत सांगला. आनी एक तातूंत आमकां कळटा कितें म्हळ्यार मोइजेकच तांच्या लोकां सांगाता तो चलोवन आयिल्लो म्हणून तांणी थंय प्रतिनिधित्व केलां. कित्याक मोइजेच ह्या 5 मुख्यतः 4 बुकांचें केंद्र आनी देखून मोइजेक प्रतिनिधित्व केलां. आनी मोइजेचें मोरनी तांणी विशेष तरान तें 30 आनी 34 अध्यायांत तें विवरण केलां. मोइजेक एक प्रवादी म्हणून तांणी पिंतरायला. ह्या द्वितीनियम बुकांत आदली चरित्रां म्हणजे निर्गमन या इजिप्तांत येवचे विशान देवान उपादेश दिल्ली चरित्रां आनी तशेंच द्वितीनियम बुका उपरांत जोशुआ ताणें बसयल्या गांवाक गेल्ले ताच्या उपरांत आयले मुखेली आनी राय तांची चरित्रां इल्ली इल्ली व्हरून दवरल्या. देखून ते दोनी सांगाता आसा. देखून हाका एक विशेष स्थानमान आसा ह्या पंचग्रंथ या पेंटाट्यूक म्हणल्या ह्या समूहांत. तुम्ही आता सांगितल्या प्रमाणे सबार संगती या एका पंगडा वरवीं मस्त थंयसर पुनरावर्तन जाल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. गणान ग्रंथांत आमकां अशेंच पळोवंक मेळटा आनी तेंत हांगासर पळोवंक मेळटा. जर तर आमी पळयलें जाल्यार गणान ग्रंथ 21 अध्याय 21 आनी द्वितीनियम पुस्तक 2 आनी 3 हातूंत ओग आनी सिहोन हांचेर जैत वेल्लें पळोवंक मेळटा. गणान ग्रंथांत 21 अध्यायांत हांगा द्वितीनियम पुस्तकांत असले बरीत चडू नये या 2ऱ्या आनी 3ऱ्या अध्यायांत पळोवंक मेळटा. सांगत आस द्वितीनियम पुस्तकांत आमकां 10 उपदेशांची शिकवण पळोवंक मेळटा. तित शिकवण निर्गमन पुस्तकांत आसा असले बरीत आसा. आनी सांगत आसा आमकां भांगराच्या वासरा विशयांत ती दोनी कडेन पळोवंक मेळटा आमकां. आतां मोइजेन इस्रायल प्रजे खातीर हे सगळे 5 ग्रंथ बरयले म्हणली पातयेणी साहस जावन सगळ्यांच्या मतीन देता. एक पुस्तक बरयतना एकच संगत परत्यान परत्यान रिपीट करची गरज कसली कित्या खातीर तो बरयता एकलोच बरयणार जाल्यार म्हणल्यार तुमी सादारण हांव चिंता आतां तुमी दिल्या जाल्यार परत्यान पोटी आतां वाचताना कोणी एकलो मनीस पयले फावटी वाचता म्हणजे चिंत्या तो वाचीत येता आसतना एक सवाल साहस जावन मतीन देता. आतां पळयल्या हांगा येणे आसा आतां परत्यान हांगा आसा अशें हे कित्या खातीर की म्हणून पयलें जावन ह्या द्वितीनियम बुकाचो पयलो अध्याय आनी पयलें वाक्य थंयसर आमकां कितें बरयलां म्हळ्यार हो सगळो बूक मोइजेचो 1 दीस 11 दीस 1 दीस आनी निर्गमन इजिप्तांत हांव इस्रायल लोकांचें पयण तें 40वें वर्स 40 वर्सां ते अरण्यांत गेले म्हणून 40वें वर्स आनी 11वो म्हयनो 12 म्हयने आसल्यार 11वो म्हयनो
आणि तांतू ताचो पयलो दीस आणि मैजे तितले एक दिसा इतलें उलयलो 30 आनी 4 अध्याय आसात आणि तो मरण पावलो आणि 30 दीस तांणी ताका ताच्या मरणा वयर ते रडले म्हळ्यार शोकाचरण केले आणि ताच्या उपरांत तो बूक आखेर जाता तो एक विवर आता हो द्वितीय बुकांत मैज एकलो मात्र आता त्या पयल्यांच्या जनांगात उरोन आयला ताच्या येदोळचे आमी म्हळ्यार वर्ल्ड ऑफ द टेक्स्ट म्हळ्यार ह्या लेखनाचे संसार लेखनाचो संसार आतां सगळे जनांग आरोन मेलो आरोनाची बहीण मिरियाम मेली आणि ताच्या उपरांत सगळे जनांग गणना बुकांत 13व्या आणि 14वा अध्याय हांगासर लोक मुखार वचोंकूच इन्कार करता तो लोक थंय असो आमकां जावचें ना म्हणून देखून देव म्हणटा तुमी सकड हांगाच नाच जातले तुमी कोणी वचनात आणि ताच्या उपरांत तो मैजेकी सांगता तुय वेचो नाय पूण मैजेक मात्र इल्लेशें मुखार वचोंक अवकाश आता मैजेक जोशुआ आणि उरिल्ले सक्कड हे 9 जनांग हांकां पयल्यांच्या जनांगाक जाल्ल्यो थोड्यो संगती मात्र कळीत आसात तांणी पळोवनात त्यो उरिल्ल्यांनी पळयल्यात देखून मैजे हांकां तें परत सांगूंक चिंता देखून ताची शिकवण ही एक ताचे खाल म्हणटात पुनरावर्तन उडासा काडचे आमी तुमचे पुर्वज इजिप्तांत आसले आणि ते कश्ट बघून आसले तांकां देवान सोडयले तांकां सोडून हाडले तांबड्या तेन्ना उतरयले उपादेश दिले हे सगळें पुनरावर्तन देखून तुमी विचारल्या सवालाक पळय गणना बुकांत 21व्या अध्यायांत आणि तशेंच द्वितीनियम 2 आणि 3 अध्यायांत ओगाचेर म्हणजे तो भाशानाचो रायतो ओग म्हळ्यार ताचेर जैत वेल्ली विशयी तांकां तो परत्यान ती विवरसून सांगता नव्या जनांगाक आणि तशेंच निर्गमन बुकांत 20व्या अध्यायांत साबाताच्या दिसा विशांत आणि नियमांच्या विशांत उरलेलं द्वितीनियम बुकांत ती नियम आणि साबाता विशांत पूण तो एक व्यत्यास आसा तातूंत निर्गमन बुकांत साबाताक देवान रचल्याच्या उपरांत 7व्या दिसा विशेव घेतलो देखून आमी 7व्या दिसा विशेव घेजे म्हणून ते कारण दिला पूण हांगा द्वितीनियम 5व्या अध्यायांत देवान इजिप्तांत तुमकां सोडून हाडले असो आणि तुमी थंयसर पास्क जेवल्यात म्हणून त्याच्या उडासाक तुमी साबाताचे रंग म्हळ्यार तातूंत इल्लेशें 9 सांव आसा देखून द्वितीनियम रिपीट करता सांगत आस त्या काळाच्या 9 सांवी कुडसिता आणि भांगाराच्या वासू पुजा केली निर्गमन 30 आणि 2 अध्यायांत आसा आणि द्वितीनियमाच्या 9व्या अध्यायांत आसा आता थंयसर द्वितीनियम बुकांत त्यांचं पाताक ताणें विवरसून सांगला हे 9 जनांक देखून तांकां कळचे म्हणून पूण मैजेचें एक विशेष लक्षण ताणें सांगला तें थंयसर ना निर्गमन बुकांत 30 आणि 2 अध्यायांत ना हांगासर द्वितीनियम बुकांत तो सांगता 3 फावटी तो सांगता 40 दीस आणि 40 राती सिनाय पर्वतांत हांवें देवा मुखार करसिले परत्यान तो दुसरे फावटी सांगता तिसरे फावटी सांगता ह्या 40 दिसांचें एक सांकेतीक लक्षण तें एलिया प्रवाद्याक तेंय आसले देखून मैजेक एक प्रवाद्या रुपांत द्वितीनियम बुकांत चड चित्रीत केला देखून तो प्रवाद्यांक एक आदर्श म्हणून सांगला द्वितीनियम 18व्या अध्यायांत एक प्रवाद्यान कशें आसा जे म्हणून थंयसर 15व्या आणि 20व्या वळमुसर द्वितीनियम 18वो अध्याय थंयसर सांगता एक ताचें लक्षण काडना मैजे बरी आसा जे म्हणून देखून हे रेपिटेशन आतां हांव चिंता स्पश्ट जालें 9व्या जनांगाक तें विवरसून सांगचे खातीर आमकां हांगासर पळोवंक मेळटा साबाता विशयांत विशेष गमान दिल्लें पळोवंक मेळटा देवान 7व्या दिसा विशेव घेतलो देखून साबाता दिसा विशेव घेवंक जाय 15व्या अध्यायांत द्वितीनियम पुस्तक आमी पळयलें जाल्यार हाका चड वत्तू दिल्लो आसा हांगासर
साबताचे वरस वरस. 15व्या अध्यायात वय आणि तशाच लेविताच्या पुस्तकांत 25वा अध्याय अध्याय वय. तांतू आमकां खाले पळोवंक मेळटा म्हणून सांगल्यार एक गादोसू कृषी करचे गादेच वय. पणगील सोडीजे म्हणून वय तिथून बरी आनी ती आसा वय. गादे पणगील सोडीजे वय. शेतां कोसून वचो वय 7वें वर्स सर्वेस्पराच्या मानाक साबताचे वर्स आणि त्या वर्सात तुमचे भुंयक संपूर्ण विषय दिवंक जाय जाय भुंयकी विषय दिवंक जाय वय मनशाक मात्र न्ही देखून हे खाल्या खातीर इतले एक म्हत्व का हे 7वें वर्स साबताचे वर्स वय आणि साबताचो दीस असो महत्व कसलो वय कित्या खातीर इतले महत्व का पयलें जावन हा. नंबर 7 हा. आमी म्हणटा सारी आनी मुगळी वय, 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 वय. म्हण 2 4 असो वय आमकां ते सातवे नंबर एक्चुअली ते सारी संख्या न्ही हा, मुगळी मुगळी संख्या. पूण जुदेवांक हा. आनी तशेंच ह्या पंचग्रंथांत हा. त्यो सरको संख्यो हा. सारी संख्यो म्हळ्यार एक परफेक्ट नंबर ओके ओके हातूंत जुदेवांच्या चिंतपा प्रकार हा. 3 आनी 4 कुडसून ते 7 जाता हा 3 म्हळ्यार हा हो संसार तो 3 लेवलांनी आसा म्हूण चिंतात जुदेव ओके एक देवाचो संसार वयर हा. आनी एक मनशांचो संसार हा. आनी एक मेल्ल्यांचो संसार ताका शेओल म्हणटात हा. पूण मेल्ले एका रितीन मागीर जियेतात म्हूण ते चिंतात पुनर्जीवनपणाच्या लेकार न्ही हा. तो 3 जाले संसार वय. आनी संसाराचे 4 कोनशे ओके. उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ओहो. हे 3 आनी 4 सांगता गेल्यार हा. ते सगळे टोटॅलिटी म्हणटा आमी हा 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 सगळे तांतू सांगता सगळो संसार तांतू सांगता येता आतां देवान 100 दीस संसार रचलो हा. आनी 7व्या दिसा ताणें विषय घेतलो म्हणटा वय. थंयसरी देवाचो विषय म्हळ्यार तो न्हिदोंक गेलो म्हणून अर्थ न्ही हा. देवान आपली महिमा प्रगट केली ओके रचनेच्या वयर हा. आनी देखून ताची महिमा प्रगट जाली म्हणून सांगता तो 7वो दीस परफेक्शनाचो दीस हो हो संपूर्णतेचो दीस हा हा देवान सगळें कर्ण जालें ओके. आनी आतां ताची महिमा ह्या संवसारात ती प्रगट जाता म्हूण हा हा आतां तेंच हा. इस्रायल प्रजा इजिप्तांत आसतना हा. तांणी तो साब्बाताचे दीस म्हणून आचरण करून सुरू केलें हा. आनी ताच्या उपरांत तांणी येवन हर एका वर्सा हा. तो दीस निर्गमन तांणी थंय जावन बाच्या विजोवन आयिल्लो दीस उडास काडन रचनेच्या 7व्या दिसाक लागू करून ते 7वो दीस तांची सुटका मेळ्ळो दीस म्हणून ते संभ्रम करून सुरू केलें हो हो हा आतां हा. 7वो दीस ताच्या उपरांत 7वें वर्स ओय ह्या 7व्या वर्साक आनीक चड एक प्रामुख्यात आसा परत्यान तेंच संपूर्णतेचे चिंता सांगात आस हा. 7व्या दिसा देवान कसो विषय घेतलो देवान आपणाचीच महिमा प्रगट केली मनशांनी कितें करी जाय देवाक महिमा दी जाय हा. 7व्या दिसा न्हिदोंक वयचें न्ही पूण महिमा दी जाय ओके आतां देवाक महिमा दिता म्हणटा ह्या 7व्या वर्सा हा. प्रत्येक जावन हा. इतली राटावळू भुंयचो वहिवाट आनी तशेंच व्यापाराचो वहिवाट पुरो आसा हा. एक वर्स भुंयकी एक तराचो विषय दिचे म्हळ्यार भुंयकी एक विषय जायचे म्हळ्यार आमी ती भुंय उपयोग केल्लीच परत 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 उपयोग केल्यार थोडे म्हणटात आमी ताची कृषी बदलीचे म्हणटात ओके नाजाल्यार थोडो तेंप आमी तो रितो सोडीचे म्हणटात ताकाय एक कारण आसा ती मातयेक एक लिमीट म्हूण आसा हा. देखून जावंक पुरो वैज्ञानीक चिंतपांत न्हय जाल्यार हा. तांच्या अनुभोगाच्या चिंतपान भुंय इल्लीशी पणगील सोडल्यार ओके. फुडें तातूंत फळ बरें जाता म्हणलें चिंतापी आसलें दुसऱ्यान ह्या 6 वर्सांनी इल्लेशें चड पुंजावन दवरून ओके 7व्या वर्साक तांणी तें उपयोग करूंक आसलें हा. तांकां मात्र रजा न्ही मनजातींकी रजा साकरांकी रजा ओके. भुंयकी रजा देखून त्या अर्थान ओके. भुंय ती बरी उपयोग जायचे जाल्यार ताका एक विषय जायचे सांगात आस देवाक महिमा दिल्ल्या बरी जाता देखून पळया तुमी तातूंत माफी करचें हा. आतां कोणेय रीण खाण गेला जाल्यार वय. त्या 7व्या वर्सा ताका एक फुल स्टॉप घालचें हा. आनी माफी करचें हा. म्हळ्यार ताका एक नवें जिवीत कारण सगळें देवातावन येता देवान सगळें संपूर्ण त्या जोडली तशें आमच्या जिणेंत सोडून मस्त जाता ह्या व्यापार वहिवाटा वरवीं वय. देखून रीण माफी करचें
नौकरांक सेवकांक पुरा विशेव दिवसो बुई विशेव काणयोची आमी इल्लेशें आमच्या भलायकेचे आनी हें देवाक चड गमान दिवचे खातीर इल्ले रेस्ट काणयोचें ह्या अर्थान 7व्या वरास तांणी ताका चड प्रामुख्यता दिल्या. लेवी शास्त्र बुकांत त्या 25व्या अध्यायांत तुम्ही गेल्यार त्या 7व्या वर्साक 7 पावटी मेळोवन 7 49 50ನೇ वरास जुबलेवाचें वरास म्हणून तांणी तें ठरयलां. तो जुबलेवाचें वरास कित्याक 7 पटींक कुडचोन परत त्या 7व्या नंबराकच चड प्रामुख्यता दिल्या. संपूर्णाय साब्बात देवाची महिमा आनी प्रकृतींत नवें साम हाडच्या खातीर हें एक तांणी एक चिंतल्लें एक मेट 7व्या वर्साचे. आणि तो देवाचे आणखी एक विशेष मांडवळ असा म्हण दिसता काले म्हण सांगल्यार आता रीण कान गेल्या मनशाक ताका माफी सोडचे म्हणटा आसतना गुलामपणांत ताका सुटका दिवची आणि कितें ताजें शोशण जाल्लें आसा ताका एका रितीची नीत मेळची ताणें स्वतंत्र जावन नवें जिवीत सुरू करचें सगळ्यांक हें उपकारता. मागीर तांचो संबंध बरो जाता. आतां चिंत्या एकलो ग्रेस्त मनीस ताचो साखोर आसा ताका ताच्या सेवेतान रेज दिवन घरा धाडटाना ताच्या कुटुंबाक ताका मेळोवंक आनी ताच्या उपरांत ताचें रीण आसलें तीच चल्लें म्हणटाना ताचें एक टेन्शनी गेलें आनी नवें जिवीत ताका मेळ्ळें. मागीर प्रकृती नवें रूप मेळटा. प्रकृतीचो बरो वापर करूंक तांकां मागीर साध्य जाता. तांणी उलोवन घेतिल्लें ताचें बरो वापर करूंक जाता. देवाच्या संगतींक गमान दिवंक चड वेळ मेळटा. ह्या सकट संगतींक हें 7वें वरास तांकां उपकारतालें. मागीर 7क 7 कुडचोन ते जुबलेवाचें वरास आनीकी चड संभ्रम आनीकी चड सुटका थंयसर दिताले. थंयसर गुलामपणाचे आखेरूच करताले आनी खंयचेंय दुसरें व्हडलें रीण आसलें ताची माफीत करताले. अशें मस्त तराचें बरेंपण थंय दिसतालें. आमकां ह्या पुस्तकांत 19व्या अध्यायांत हेडिंग आसा आसऱ्याची शहरां म्हणून. आमकां तशें आसरे म्हूण सांगल्यार निर्गतिकांचे आसरे पूण हांगासर आसऱ्याची शहरां म्हणून आसा. खाली आसरो मात्र न्ही म्हळ्यार त्या काळारी थंयसर आसरे आसले की आसऱ्याची शहरां म्हणून सांगला न्ही तांचो आमकां ह्या 19व्या अध्यायांत प्रत्येक जावन ताचो पाठ तळ सांगला. प्रत्येक जावन कुनी जाल्ल्या वेळार एक मर्डर आतां कुनी दुसऱ्या कारणांक जावंक पुरो एकल्यान कुनी करूंक चिंतू ना पूण ती कुनी जाली. आतां चिंत्या एकलो केल्सी केस कातरताना चुकोन ताची कातर हांगा नळयेक लागली आनी तो मेलो म्हणटा. ताणें जाय म्हणून मारलें न्ही पूण तो मनीस मेलो. आतां जुदेवांच्या नियमशास्त्रा प्रकार कुनी केल्ल्याक ताका शिक्षा ताच्या मरणानंत ताका जिशीत मारूंक ताणें मराचें देखून ताका एक धावोंक अवकाश धावोंक आनी तांणी ती ही शहरां तांणी लिपोवन रावोंक म्हणून शहरां म्हणून तांणी ठरायिल्ली. आनी असली शहरां 3 कडेन शहरां आसली. दुसरी 3 व्हडली शहरां. आतां हो मनीस निरपराधी मनीस थंयसर गेल्ल्या तवळो ताची सोदना करूंक आनी ताका हें न्याय नीत जायचें न्ही त्याला ताची सोदना करूंक ते इल्लेशें फाटीं करताले कित्याक तो निरपराधी जावन आसा. तांतूय सांगला ह्या वाचपांत सांगला जर तर तो निरपराधी आसा ताका सोदून चड तुमी वचो नजो. ताचे तो कुनियेचो वेळ 22-24 वरां जायचे ताच्या उपरांत ताका सोदिजे म्हणून ना. म्हळ्यार ताचे ते करण्याचो परिणाम तो जालो म्हूण सांगये. मागीर जाल्यार ताणें थोड्या तेंपा उपरांत फाटीं येवयेत. पूण जर तर तो कुनी केल्लो ताच्यात खुशेन ताणें कुनी केल्या जाल्यार ताका सोदून वचाचे आनी तो खंय लिपोवन आसल्यारय ताका ते वय न्याय जायचे लगाड काडीचे म्हणून तशें नियम आसले. देखून ही आसराची शहरां म्हळ्यार निरपराध्याक कुनी जाल्ल्या वेळार या कितेंय दुसरे अपराध जाल्ल्या वेळार लिपोवन रावोंक आसरो घेवंक ही शहर. ताच्या उपरांत दुसरें आसऱ्याचें शहर आसलें हाची पिडा कितें
लेप्रसी कोड वय कोड हा. त्या दळा तांकां शहरांत भायर वचोंक आसलें तसलाय संदर्भार तांणी आसरो घेवंक आसलो पूण तो आसरो घेवनसो जागो दुसरो आसलो पूण वो प्रत्येक जावन असले एक क्रायम जाल्ल्या वेळार ओके आसरो घेवंक म्हणून ताका अन्याय जायनाये ताकाय एक न्याय मेळाचे नियमशास्त्री जायचे ओके नियमशास्त्रा प्रकार ताणें मोरा जंय वयतरी तो निरापराध जाल्ल्यान ताका ताणें मरोन वचो देखून ताका एक एस्केप करूंक चुकोवन खाण घेवची एक अवकाश नियमशास्त्रांत करून दिला वय अर्थ हो होतो वय वय आसराची शहर आसराची शाळा ओके, ओके. वय वय आमकां पोरण्या सोल्ल्यांत देवाची वळख एका रितीर पळोवंक मेळटा वय नव्या सोल्ल्यांत देवाची वळख आनेकात रितीर पळोवंक मेळटा वय 20व्या अध्यायांत आमकां दुस्मान आयकना जाल्यार ताचे विरुद्ध झूज केल्यार वडना म्हणलें एक चिंतप आमकां पळोवंक मेळटा हांगासर वय दुस्मानांची शहरां वय वय म्हणून आमकां पळोवंक मेळटा हांगा वय पूण जेजू काले म्हणटा म्हळ्यार वय दुस्मान पासो ती तुमी मागा अशें म्हणून वय हांगासर पोरण्या सोल्ल्यांत दुस्माना वेळ झुजल्यार व्हडणी वय अशें म्हणून वय आनी देवाचो पूत मनीसायन आयिल्ल्या वेळार दुस्माना बक्षिया तांच्या पासो तूं मागा अशें म्हणून आमकां पळोवंक मेळटा वय एका पोल्यार मारल्यार आनी एक पोलो दाखय वय अशें पळोवंक मेळटा तशें म्हणटा आसतना पोरण्या सोल्ल्याचो देव एक नव्या सोल्ल्याचो देव विंगडत की एकच देव देव एकच देव एकच ओके पूण आमी देवाच्या उतराच्या शिकपांत ताचो अर्थ समजोवंक हर्मेन्युटिक्स म्हणलें एक तत्व वापरता हर्मेन्युटिक्स म्हळ्यार देवाचें उतार खंडीत जावन एका काळार त्या काळाच्या चिंतपाक सरी जावन आनी त्या काळाच्या संस्कृतेक सरी जावन तें बरयलां ओके आतां मैजेच्या काळार आनी ह्या द्वितीनियम पुस्तकाच्या काळार चिंताप लोकांत आसलें ते सकड एका कुळयेंत जिवचे आसले आतां एक कुळी हांव आतां बिदर मिसावांत आसलो आनी थंय हांवें पळयलें कितें म्हळ्यार एका हळ्ळेंत एका समुदायाचे ह्या कुळयेचे लोक ते लागीं जियेतात ओके आनी तांच्या कोणायकी कांयपुणी अन्याय जालो जाल्यार या कोणाय मारलें जाल्यार दुसऱ्या कुळयेच्यान ते वगत रावना ते सकड वचोन त्या कुळयेच्या उरिल्ल्यांकय मारतात ओके ताणें मारिल्ल्याक मात्र न्ही ते नाश करतात तितले नाश करतात देखून त्या नियमाक लेक्स टॅलिओनिस म्हणटात ओके म्हळ्यार लॉ ऑफ रिवेंज फारीकपण घेवचें म्हळ्यार नीत जायचें ओके म्हणून देखून मैजेनच सांगलें कितें म्हळ्यार तुजो एक दोळो त्या आनी एका काडल्यार तुवें वचोन ताका सगळी ताची कुडूच नाश करची न्ही तुवें ताचो एक दोळो मात्र काड म्हणून जेजू तें उल्लेख करता माथ्यावाच्या वांद्यालांत आतां त्याच अर्थान हांगासर 20व्या अध्यायांत द्वितीय 20व्या अध्यायांत आमकां दुस्मान जर तर आयकना जाल्यार म्हळ्यार राज्य एक येना जाल्यार आनी तो दुस्मान वय ताचेर झूज एक तर झूज जायचे नाल्यार राज्य जायचे जर तर राज्य जायना जाल्यार झूज करीचे आनी झूज केल्यार ओडना म्हूण देव सांगता आतां तें चिंतापूर त्या काळाचें आतां देव त्या काळार उलोवचो देव तो तांच्या काळाच्या म्हळ्यार तो बरयतलो देवाक तांच्या संस्कृतेच्या मुखांतरच प्रदर्शीत करता प्रतिनिधित्व करता देखून देव मनशाच्या भाशेन उलयता आनी मनशाक तो ताची शिकवण दितना ही संस्कृती आनी सगळो तो बरयणार वापरता आनी दुस्मान तांकां झूज केल्ल्या तो वळू तांकां तुमी सगळ्यांक मारीचे म्हूण सांगता कोलो क्रूर देव हो निंगी म्हूण आमकां मती घेता पूण देवाचें हें चिंताप हांगासर एक चिंताप काले म्हळ्यार इस्रायल लोकांची परिस्थिती अशी आसली की एक तूं झुजाचे ना जाल्यार मोराचे आतां मोरच्या बदलाक झुजचें बरें न्ही म्हळ्यार वांसाचें जाल्यार आतां आमी पळयता डिफेन्स म्हणटा आमी सेल्फ डिफेन्स म्हूण सांगता आमी आमच्या मॉरल लॉंत सेल्फ डिफेन्स म्हळ्यार आतां म्हजेर एकलो आंगार पडोंक आयलो
ताच्या कडेन हात्यारां आसात. वय. आतां म्हज्या हाताक काल एक लांकूड मेळ्ळें, हा. ताणें ती सुरी म्हाका गलच्या पयलें हांवें ताका लांकडान मारलें, हा. तो मेलो. हा. आतां हांवें ताका मारलो. वय. आतां हांव म्हज्या देवा कडेन मागतना म्हणटा, हा. देवा तुवें म्हाका ताचेतान बचाव केलोय. वय. हांवें ताका मारलें म्हूण हांव देवा कडेन सांगना, म्हणून वय. तुवें म्हाका ताका मारूंक की तुवें म्हाका सकत दिली म्हूण हांव म्हणटा. हा. 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 त्या अर्थान ओके. देवान तांकां तुमी तांकां मारी जई म्हूण सांगल्या रुपार तें बरयलां. हम्म, हम्म, हम्म. पूण तुमी जावन तो तांच्या आंगार पडा जाय, हम्म. तुमी जाता तितलें झुजांत कर्ण दीस काडी जाय, हा. तें देव सांगना तांकां. सांगना. त्या लोकांची परिस्थिती तशी आसली. हा, हा. तांणी एकच वैरी तांच्या आंगार पडोवंक म्हूण आयल्यात, हम्म. झुजाचे नाल्यार मोराचे. हम्म. आनी हें झुजोवंक अत्तू देव आमकां कुमोक करता म्हणून ते चिंताले. हम्म. देवूच आमच्या पक्षान झुजता. हम्म. तर देव झुजता जाल्यार हम्म. आमी जर तर तांकां सोलवयलें जाल्यार वय. हें आमच्या पक्षान देवान आमकां दिवचें जैत. हम्म. आमकां दुस्मान मेला म्हणून संतोष न्ही, हम्म. आमी बचाव जाल्या म्हणून संतोष. ओके. हें तांचें चिंताप. हा. जेजू न्हू हा. ताच्या काळार हा. ह्या चिंतपाक एक संपूर्णता म्हूण दिली. आनी आमी म्हणटा प्युरिफिकेशन ऑफ द थॉट. हा. हा. त्या वैरीक कशें आमी चलयचें, हा. त्या चिंतपाचें एक शुद्धीकरण. हा. हा. आतां जेजू म्हणटा हम्म. आमी मारल्यारी हम्म. या आमी तांकां दुस्मानाक सगळ्यां नापैंस केल्यारी हम्म. तो द्वेष उरतात. वय. आज ना फाल्यां हा. ताचे आनी एकलो येवन आमकां मारता, वय. देखून आमी दुस्मानाक बक्षी जायी हा. म्हूण जेजू सांगता. हा. आनी तशेंच माथ्यावाच्या वांजेलांत 5वा अध्याय थंयसर राजी जायजे म्हूण सांगता. हम्म. हम्म. आनी तशेंच आमी फारीकपण काणयेन जे म्हूण सांगता, हा. दुस्माना खातीर मागा म्हूण सांगता. हम्म. जेजू आमच्या जिणयेक, भावार्थी जिणयेक आनी चालत्या जिणयेक हा. एक कितें म्हणटात, आमी सूक्त परिहार खंयचो आसा वय. तो बोक्षाण्यान मात आसा, हा. फारीकपणान ना, रागांत ना. हा. राग केल्लो मनीस हा. आपणाच्याच जिवाचो नाश करता. हा. तो दुस्मानाक नाश करत्याक चड आपणाकच नाश करता. हे परिहार जायचे जाल्यार बोक्षाण्या मात हाका एक परिहार. ओके. आनी जेजून तें कर्ण दाखयलें. हा. देखून जेजू सकड नियमाचे संपूर्णता, हा. हा. जें कितें कितें उण पदन्या सोल्ल्यांत दिसलां तें सगळ्यान तो शुद्ध कर्ण परिपूर्णते काडटा आनी आपूण ताका देखी दिता. तशें जेजून ह्या नियमाक एक तें तिदविलां आनी संपूर्णते काडलां. हा. देव तोच हा. जेजू मुखांत तो कसलो देव म्हणून वय. आमकां तो नीज दाखयता. वय. ओके. ओके. हे म्हळ्यार स्वरक्षणा खातीर, स्वरक्षणा. अस्तित्व राखून वरच्या वरच्या खातीर खातीर ही एक वाट. वय तें जस्टिफायबल वय. त्या जाळा. हा. पूण आतां न्ही. आता नाही. वय. ओके. जेजून ताच्या उंचले मेळटा दाखल. वय उंचलें मेळटा. वय. आमकां पळोवंक मेळटा जेजून ताच्या शिकवणेंत शास्त्रा विशयांत आनी फारिजेव, शास्त्री आनी फारिजेव वय. तांच्या विशयांत थोडे सांगले संगती हे कालां करतात म्हूण सांगल्यार लोकांच्या देखी खातीर वय. तांचे हे पट्ट्यो बांदच्यो रुंद रुंद करतात वय. आनी तांबेर गोंडे लांब लांब करतात वय. अशें म्हणून जेजू तांच्या विशयान सांगचे आमकां पळोवंक मेळटा. वय. पूण हांगासर ह्या द्वितीय पुस्तकांत वय. आमकां पळोवंक मेळटा काय म्हळ्यार 6वा अध्याय वय. वळू 4 तावन मुखार वय. आयक तूं इस्रायला सर्वेस्पोर एकलोच आमचो देव, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळे तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. वय. आनी ताजी शिकवण आनी ताजी नियमां ती इतली उडासांत उरचे वय. म्हूण सांगल्यार हर एक दिसाच्या हर एक घडये म्हणले बरी ताजे विशयांत ज्ञान आसा जें म्हणल्या खातीर तूं न्हिदतना वा उठतना वय. भुरग्यांक सांग. सांगायचें. वय. आनी ताच्या मागीर कपालाचेर श्रृंगार कसो बांद. वय. हे उतरां आसात पळय, बांद म्हळ्यार विसरून तो वचो सोनोचो म्हूण. दीस रात आसा जें म्हणले बरी आसात. वय. हे देवानंत दिल्ली आज्ञा. वय. पूण जेजू तांकां काल म्हणटा म्हण जाल्यार हे पट्टे रुंद रुंद करता, करतात, वय. गोंडे लांब लांब करतात अशें वय. म्हणून वय. हे कशें समजोवचें. द्वितीनियम बुकांत हा. हांवें वडोल एक ताचो पाठतळ सांगलो, कित्याक मैजेक हो नवो जनांग हा. आनी तांकां ही नियमांची समजणी दिवच्या खातीर तो तांकां ह्या 6व्या अध्यायांत ताचो उडास करता. देव एकलोच ताका तूं नीज काळजान आराधन कर आनी ह्यो संगती नियम शास्त्राच्यो तुवें उडासान दवरच्या खातीर
तुवें त्यो तुज्या कुडीच्या दुसऱ्या दिसा म्हणजे हांगा कपालाच्या दोळ्या म्हळ्यार दोळ्यांक दिसचे बरी आनी तशेंच दगल्याक ते शब्द तुवें बरोवन ते भुरग्यांक सांगाचे म्हूण सांगता. आतां त्या संदर्भार ती उतरां जोगती कित्याक त्या नव्या जनांगान देवान कितें केलां म्हळ्यार उडासा काडीत तर तांकां ती पुरा गरज आसली. आतां आमकां आज मोबायल आसा, टीव्ही आसा, कंप्युटर आसा, आमकां तशें बांदून वेची गरज ना. पूण जेजूच्या काळारी फारिझेव आनी शास्त्री ह्या नियमशास्त्राच्या विशयांत बरें अध्ययन केल्ले मनीस आनी ताचो जें कितें मोइजेन द्वितीनियम बुकांत पुस्तकांत ताच्या त्या जनांगाक सांगले ताचो स्पिरीट ते विसरले, ताचो नीज उद्देश ते विसरले. आतां तें कित्याक ताणें सांगलें तुमकां त्या देवाचो उडास बरो येवं दी, तुमी सारक्या वाटेंतान पयस वचनासतना रावोंक हो एक उडास तुमकां जावं दी. आनी तशेंच भुरग्यांक व्हडांतावन एका तराची दोतोर न्हू ह्या रुपार येवं दी, देवाचो उडास तांकां देवान कितें केलां देखून हें तांणी तुमी करी जय म्हणून तांकां उत्तेजन दिलें. फारिझेवान आनी शास्त्रांनी कितें केलें तें मात्र बायलांन दाखयलें. पूण तांची रीत दुसऱ्या रितीन जेजू मातेवाच्या अध्यायांत 20 आनी 3 अध्यायांत तांकां कपट्यानो म्हणटा, आग्याच्या पिलानो म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार भायल्यान ते सगळें हें सकड दाखोवन आसताले. आतां कित्या हांव एक गळ्यांत कुलीस हांगा भुजां कडेन कानांत पुरो कुलीस घालन हांवें जर तर अन्यायीत करची कामां केलीं जाल्यार या दुसऱ्याचें नांव फाटचेंच जालें जाल्यार ना कोणाच्या दुबळ्यांचो या अस्कत आसलेल्या मनशांचो जागो या पयशे भितर घालचें काम केलें जाल्यार या हांव एक म्हज्या जिवच्या वाठारांत म्हजे कडेन कोणी उलोवंकूच जायना म्हणल्यार तसलें बियाच्या वातावरण हांवें केलां जाल्यार असलें वातावरण फारिझेवांनी केल्लें आनी ते राखोवन आसले. जेजू खद्दळ सब्बाताच्या दिसा एकल्याक बरो करता, बरें करचें तशे विशयांत हें द्वितीनियम कितें सांगता देवाच्या नांवान तूं बरें कर आनी देवा पेल्याच्या गरजेन पाव, देवाक तूं आराधन कर आनी तशेंच बरें कर. पूण तें बरें करतेल्याक ते आडवाट जेजूकूच ते कुचार मारूंक पुरो तयार करनासले. देखून जेजू सांगता तांणी सांगलें तुमी करा शास्त्री आनी फारिझेवांनी कित्याक ते अधिकाराच्या स्थानार आसात, पूण तांणी केल्ले बरी मात्र तुमी करनाकात, कपटी जायनाकात म्हूण तांकां सांगता. देखून त्या अर्थान जेजून तांकां एक क्रिटिसायज केलें, टिका केली, सारक्या वाटेक तांकां येवंक आपोवणें दिलें आनी देवाक नीज जावन मान कसो दिजे म्हणून ताणें आमकां शिकयलें. देखून हें सकट पाड न्ही. आतां जाल्यार आतां चिंत्या हांव सदांय बायबल देवाचे उतार आतां बायबलांतोन म्हण आसा ती 3 अध्याय हांव वाचतां आनी सदांय देवाच्या मिसाक येता. हें सगळें करन जर तर हांव म्हज्या जिणेंत जर तर कांयच प्रामाणीक ना जाल्यार आनी ताका उलटत जावन जियेता जाल्यार तें जेजू सांगता तें सारकें न्ही. तें जाल्यार इल्लो फारिझेव इल्लो सादुसेव म्हज्यात तें आसा म्हूण जालो तें तो खंडन करता. आमकां सोबीत आसा म्हळ्यार 26 अध्यायांत आमकां अशें पळोवंक मेळटा. कारण म्हळ्यार 10 वांटो दिवंक देव सांगता आनी 26 अध्यायांत आमकां तें पळोवंक मेळटा देवान सांगचें. आतां हें दिजे म्हणचें कितें म्हणून सांगलां 3ऱ्या वर्सा देव दिजे म्हणटा आनी प्रत्येक जावन लेवीच्या कुळयेक कित्याक म्हळ्यार तांचें काम देवाळांत उरलें काम आनी तांकां जागो दिवन नासलो. आतां 3ऱ्या वर्सा दिजे म्हणटा आसतना ह्या उरल्या पयल्याच्या 2 वर्सांनी ह्या लोकांनी कशें जिवोवचें, 3ऱ्या वर्सा दिल्यार ताजे पयले 2 वर्सां जियेचें कशें जिवोवचें उपाशी निजान पळोवंक गेल्यार 26व्या अध्यायांत 3ऱ्या वर्सा दशमांशाचो वांटो दिजे म्हूण आसा. पूण 14वो अध्याय ओळ 20 आनी 2 थंयसर हर एका वर्सा दांतलो 1 वांटो देवाक दिजे म्हूण देवाक दिजे म्हळ्यार कोणाक याजकांक आनी लेवितांक. देखून तांकां
आडल्या काणिकेच्यो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो फळू वस्तू दिजे म्हणून आसा त्या कितें 14व्या अध्यायांत. परत त्या वायन तांच्या दाखो मस्त जाताल्यो तांतलो नवो वायन पयलें आतां कशें आमकां गायन दूद येताना पयलें दूद निगत दिता न्ही पयली वालच्यो जाल्यार काणिकेन दिता तशें पयलो फळ पुरा देवाक दिजे म्हण देवाक दिजे म्हळ्यार तें वचून याजकांक आनी लेवितांक येता न्ही वय. पूण तांकां तांचो म्हणलो जागो तांणी आसो नजो तांची म्हणले आस्त तांकां आसो नजो देवूच तांची आस्त म्हणून तांकां देवान सांगिल्लें मैजे मुखांतर. देखून हे 3ऱ्या वर्साचें दशमांश कित्याक 3ऱ्या वर्साचें दशमांश लेवितांक मात्र न्ही आनी तातूंत दुसरे 3 ग्रूप आसात निर्गतीक आनी ताच्या उपरांत विधवी आनी दुबळी हांकांय 3ऱ्या वर्साचे दशमांश पयल्यान पयलें नंबर 3 एक तराचें परफेक्शन कित्याक म्हळ्यार 3 तराचो संसार देवाचो मनशाचो आनी मेल्ल्यांचो त्या दळा 3 एक देवाचे चिंतापत थंयसर नातले. देखून हे 3ऱ्या वर्सा तांकां चिंतयांत आनी तांकां जागो ना तांकां आसना तांकां एक तराचे सेक्युरिटी म्हूण जायचे. देखून ह्या 7 वर्सां जावच्या पयलें 3ऱ्या वर्सा तांकां आनी एक पर्सेंटेज मेळच्या बरी एक अवकाश करून दिला. 1 वर्सा तांकां दांतलो 1 वांटो मेळटा परत तांकां आनी एक आतां आमकां पातकापांक एक म्हयन्यावार आमचें इलेक्शन देवें आनी एक आमकां एक टीए म्हूण आसा तशें तांकां एक एक्स्ट्रा हे एक्स्ट्रा मेळच्या खातीर तातूंय ते उरले 3 ग्रूप गेल्यात न्ही देखून तांकांय कित्याक म्हळ्यार ते निर्गतीक आनी ताच्या उपरांत हे विधवी अनाथ तांकां पुरा परगांवी तांकां पुरा ही सेक्युरिटी ना देखून तांकां एक तराचें अवकाश आनी जर त्या जिणेंत सलवाजात वय जाल्यार तांकां आनी एक तराचें एक इन्कम खंयचें म्हण मेळच्या खातीर हो एक अवकाश करून दिला बोनस. तितलें मात्र न्ही लेवितांक आनी एक रूल घाल्या कितें म्हळ्यार तांणी तांकां मेळिल्ल्या त्या दांत एका वांट्याचें जर तर तांकां थोडे फावटी सरता येवंक पुरो देखून त्या दांतल्या 1 वांट्याचें दांतलो 1 वांटो देवाळाक दिजे म्हूण तांकां ती रूल आसली कित्याक म्हळ्यार तांणी चड ग्रेस्त जाल्यार ते मागीर देवाक उलटा रावंक आसा देखून तांकां इल्लें कंट्रोल करचे खातीर हे नियम तांणी थंयसर घाला. मागीर हें कितें लेवितांक एक प्रत्येक स्थानमान द्वितीय बुकांत मेळटा. हें एक भोव आसक्त बरी संगत लेवितांकच म्हूण समर्पिल्लो सुमार जागे आसात या द्वितीय बुकांत. कित्याक तें लेवितांक चड गमान दिलां हांवें वडोवलो तुमकां हाचो पाठतळ सांगलो. लेवीत एका काळार चलवल्ले दे वर मार्जिनलायज्ड म्हणटा आमी म्हळ्यार तांकां ह्या समाजाच्या प्रमुख वांट्यांतल्यान भायर घाल्लें. देखून ते द्वितीय बुकाचो पयलो वांटो त्या रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकान तो मेळिल्लो बूक आसा पळय तो लेवितांनीच सुरू केल्लो जाल्ल्यान हांगासर लेवीतच तें इल्लेशें ताका इल्लेशें चड प्रामुख्यता आपणाक मेळचे बरी करतात आनी देखून लेवितांक इल्लेशें चड गमान दिलां आनी ते लेवीत देवाच्या नांवाक देवाच्या महिमेक चड गमान दितात आनी नियमांकी चड गमान दितात हे आमकां स्पश्ट दिसून येता. देखून तें 3ऱ्या वर्साचें एक एक्स्ट्रा एका तराचे बोनस म्हणून सांगेत ह्या चड कश्ट मेळोवंक साध्य आशिल्ल्या ह्या 4 पंगडांक कुमोक जावच्या बरी तो एक अवकाश तांकां सलवानांतले बरी करून दिला. निमाणे सवाल तुमच्या विचारचे 17व्या अध्यायांत राया विशयांत शिकवण दिल्या 18व्या अध्यायांत आम्ही पळयता प्रवादी आणि 30व्या अध्यायांत बंदडेतावन सुटका मेळच्या विशयांत पळोवंक मेळटा. बसयल्या गांवाक पावता पर्यंत इस्रायलाक राय नातलेले तांणी 40 वर्सां पयण करून येता आसतना देव सुद्दांचो राय तांकां प्रवादी नातले. प्रवादी आयले उपरांत रायान सूख केल्ल्या वेळार देवान प्रवाद्यान धाडले तांच्या लागीं तांची सूख दाखोवन दिवच्या खातीर. बंदड आयली बसयल्या गांवाक पावल्या शतमाना उपरांत तशें म्हणटा आसतना हे
पुस्तक बरयल्ल्याक मुखार बंदड येता वय आणि ताच्या उपरांत अशें घडता तें परत ताका पयलींत कळीत आशिल्लें की ह्या द्वितीनियम पुस्तकाच्या बरयणाराक ह्या पुस्तक बरयल्ल्या बंदडच्या उपरांत हय हे आमी पयल्याच्या सवालांत हाच्या विशयांत आमी इल्लेशे विवर हय. ऑलरेडी जोडला. आता द्वितीनियम बुकांत 30 आनी 4 अध्याय आसात. बाप विलियम बर्बोजान वय. हांगासर ह्या पवित्र बायबल बुकांत द्वितीय म्हाका एक ल्हानशें प्रस्तावान दिला. त्या प्रस्तावान ताणें हो बूक 4 विंगड जाता करयेत म्हूण सांगला. 4 विभाग. हे 4 विभागी थंयसर आसात. मैजेचें पयलें प्रवचन अध्याय 1 तावन 4, दुसरें प्रवचन 10 उपादेश आनी विविध कायदे ते 20 आनी 8 अध्याय म्हूण केला. तिसरें प्रवचन कानान देशांत भितर आदी 17 आनी 16 विशयान. ओके ते 20 आनी 8 अध्याय तावन 30 आनी 2 अध्याय म्हणसात. अकरेक मैजेचो आशिर्वाद आनी ताचें मरण. आता 4 उतरां हांगासर आमकां स्पश्ट दिसतात. एक उतरां, दुसरें कायदो या नियमशास्त्र, तिसरें सल्लो आनी चौथें आशिर्वाद. देखून उतरां, कायदे, सल्लो आनी आशिर्वाद ह्या 4 शब्दांनी हो हे सगळें पुस्तक बांदून हाडला. आता ह्या सवालाक खंयचे 17व्या अध्यायांत राया विशयांत उल्लेख आसा, 18व्या अध्यायांत प्रवादी आनी 30व्या अध्यायांत बंदड येता सुटका. हे राय आनी ताच्या उपरांत प्रवादी आनी बंदड येता सुटका हे तिनी गणितां बसयल्ल्या गांवाक तांणी गेल्या उपरांत जाल्ली. देखून ह्या द्वितीनियम बुकांत ताचो अर्थ तो जावन आसा ड्युटरोनॉमियन म्हळ्यार सेकंड लॉ. नॉमियन म्हळ्यार नियमशास्त्र, ओके, कानून. देवटरो म्हळ्यार सेकंड. आता त्यांची एक कॉपी ऑफ द लॉ म्हणून सांगतात. हे हो बूक पयलें ह्या 5 बुकां सांगता नातुरलो म्हणून सांगले हांवें. तो बूकच जावन नातुरलो. पूण हो बूक करून घेता आसतना हातूंत 2 चरित्रां सांगता हाडल्यात. एक ड्युटरोनॉमिक हिस्टरी म्हळ्यार द्वितीनियमाची चरित्रां ती जावन आसा उत्पत्ती तावन निर्गमन, लेवीशास्त्र लोकांनी बसयल्या गांवाक वेता ती वाट ती चरित्रां अरण्यांतली. आनी एक ड्युटरोनॉमिस्टीक हिस्ट्री म्हणटा आमी. ताका हांवें कोंकणींत एक कितें बरयलां गी म्हळ्यार द्वितीनियमांची चरित्रां. एक द्वितीनियम, दुसरें द्वितीनियमांची चरित्रां म्हळ्यार ती हाच्या उपरांत जोशुआन बसयल्या गांवाक वचून तो बसयलो गांव स्वाधीन केल्ल्या विशयांत. ताच्या उपरांत आयले नितीकर्त, ताच्या उपरांत आयलो सामुएल, मागीर आयलो साऊल राय, दावीद राय, सलमाव राय आनी ताच्या उपरांत त्या इस्रायल राज्याचे एक भंगराळो काळ म्हणटा आमी. ताच्या उपरांत ते विभाजन जालें आनी ताच्या उपरांत ते सुमार तेंपा उपरांत उत्तर असिरियाच्या हातांत गेले आनी दक्षिण बाबिलोनाच्या हातांत गेले. हाका म्हणटा आमी ड्युटरोनॉमिस्टीक हिस्ट्री. जोशुआ तावन बंदडे पर्यंत ताका ड्युटरोनॉमिस्टीक म्हळ्यार ह्या हाच्या द्वितीनियम बुकाच्या काळा उपरांत कितें जाल्लें तेंय हाका. देखून द्वितीनियम बूक फाटल्या सन्निवेशाक एक कन्क्लुजन, एक समाप्त आनी मुखार येवंक आसच्या चरित्रेक एक प्रस्तावन. इट इज अ कन्क्लुजन अँड इंट्रोडक्शन एट द सेम टायम. देखून त्या द्वितीनियमांच्या चरित्रेन जावची गणितां हांगासर तो पयल्याच उल्लेख करता. आनी मोइजेक प्रवाद्यांचो प्रवादी म्हणून ताका प्रतिनिधित्व करता. आनी तो देवा कडेन मुखामुखी उलयलो. एका प्रवाद्यान मोइजे बरी जायचे म्हूण सांगता. जावंक पुरो राय, जावंक पुरो प्रवादी, मुखार कोण पुराय मुखेली येवंक आसात पळय तांणी सगळ्यांनी मोइजेच्या बरी, मोइजे बरी जावंक जाय. मोइजेच तांकां एक मॉडल. पयलें जावन मोइजे याजकी कुळयेंतान येवचो आरोनाचो बावतो, दुसऱ्यान तो एक प्रवादी. हे दोनी पात्र ताच्या एका व्यक्तित्वांत प्रतिनिधित्व जाल्यात. आनी तें सांगचे खातीर उत्पत्ती ग्रंथांत ह्यो मुखार जावच्यो गणितां ती पयलें जाल्यात सांगल्यांत. आनी खंडीत जावन हो बूक एक
प्रमुख बुक जावन द्वितीय बुक जावन अस्तित्वाक आयिल्लो बंदडेच्या वेळार आनी उपरांतच म्हूण आमकां हातूंत कळटा. ओके 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 मोगा जानो द्वितीय पुस्तक वाचता आसतना थोडे फावटी अशें बघता काले मनशाला थोडे विशयी निर्गमन पुस्तकांत आशिल्ले हांगा आसात, गाणान पुस्तकांत आशिल्ले विशय आसात, लेवीशास्त्राच्या पुस्तकांतले विशय हांगा आसात. अशें म्हणटा आसतना कित्या खातीर परत परत सांगलो तूं विशय सांगला पुनरावर्तन कित्या खातीर म्हणलें एक चिंतप मती घेता. आज मानादीक दोतोर अँटनी जॉर्ज पिंटो हांणी आमकां भोव अपूर्बायेन सांगला कित्या खातीर हे विशय पुनरावर्तन जाल्यात अशें म्हणून. खंय जालें कारण खंयच्या पंगडा वरवीं हे संगती आयल्यात अशें आमकां सांगलां. हे समजल्ले वरवीं आनी आमकां तिडशिल्ले वरवीं आमकां कळटा कित्या खातीर हे संगती आनी तशेंच विशय परत्यान परत्यान पुनरावर्तन जाल्यात हे आमकां कळ्ळे वरवीं देवाचें उतर आणखी चड गुंडायेन आनी अर्थबरीत रितीन वाचूंक आनी तें समजोवंक आमकां उपकारा पडटा म्हणच्यान तें कांयच दुबाव ना. ह्या संदर्भाचेर आमकां ही वर्ती जाणवाय दिल्ल्या मानादीक दोतोर जॉर्ज पिंटो मस्तू अध्ययन करून भोव अपूर्बायेन आमकां हें समजयलां. देखून तुमच्या सर्वांच्या नांवान बापू तुमकां फादर अँटनी जॉर्ज पिंटो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. म्हाका अवकाश करून दिल्ल्याक देव बरें करूं. थँक्यू. तुमकां कोणाकी आयच्या संवाद कार्यक्रमा विशयांत सवालां विचारूंक आसा जाल्यार तुमी खंडी जावन ती विचार येता. व्हॉट्सॲप करचें तर 9449821580 आनी ईमेल करचें तर onilds@gmail.com. परत ते फावटी मेळटा पर्यंत तुमकां देव बरें करूं. समट आणि सावाला संसार जाता असताना सगळी आमचो भावार सस्वा खडा तितलो
आमचो भावार सोम्या चढय आमचो भावार सोम्या चढय आमचो भावार सोम्या चढय आमचो भावार मुरी माईक उलो मारता असताना चढय आमचो भावार संता भक्तांची जिणी नियाळताना चढय आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता असताना चढय आमचो भावार मागणी रसार करून परताना चढय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भावार्था वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या चढय आमचो भावार सोम्या चढय आमचो भावार सोम्या चढय आमचो भावार सोम्या चढय आमचो भावार समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.